कचरो आसा पळय तो लोक आतां इतले अवेरनेस करून आमी सुद्दां लोक आयकना. आमी घरोघरी डोर टू डोर कलेक्शन करून सुद्दां लोक हाडून कचरो परत परत उडयता. कितलें सांगल्यार आयकना. दुसरें आमी जेन्ना पळय अवेरनेस कॅम्प घेता व्हिडिओ, तेन्ना व्हिडिओन सुद्दां कळयल्लें आसा की तुमकां पुलिसांचे पासून कॉपरेशन मेळटलें म्हणून हेन फुडें. म्हटल्यार आमी 2 लेटरां केलीं पुलिशेक, PIक. तेजो आजून कांयच रिस्पॉन्स ना. तेन्ना हेचेर सकाळीं फुडें तर एक 6:30 ती 7:30 मेरेन तर पेट्रोलिंग जायच. तर हेचेर कितें तरी मातशें कमी प्रमाणान आळो येवंक शकता. गांवचोच लोक उडयतात, भायलो कोण ना. भायलो आसा तो रोड सायडीक उडयता तो भायलो आसता. देवळा कडल्यान रोड येयला पळय त्या रोडाक जे उडयतात ते भायले लोक उडयतात. ते सकाळचे स्कुटरीन वताना ते हाडून पिशव्यो उडयतात कचऱ्याच्यो. पण हालींच्या दिसांनी गोंयांत तर ती समस्या उग्र रूप धारण करता आनी आमकां आतां पळोवंक मेळटा की सरकार, स्थानीक संस्था ह्यो सगळ्यो कोणूच कोयराच्या बाबतीन जे आसा पळय ते सिरियस ना. आज ठिकठिकाणी पळोवपाक मेळटा की ह्या पंचायतींतलो कोयर व्हरून दुसऱ्या पंचायतीन किंवा दुसऱ्या एरियान घालतात. एका म्युनिसिपालिटीचो दुसरी म्युनिसिपालिटी कोयर जो आसा तो रिजेक्ट करता. सरकारान हेचेर गांभिर्यान कितें तरी सोल्युशन काडपाक जाय.